गवळी बाप हे मीस भेटयता अजमेर देशचो गवळी बाप आनी तुमी सकाळांनी हांगासर इल्ले फुडें जंय मुखार बसा जंय देखून फाटीं आसल्ल्यांनी फाटल्यान आसल्ल्यांनी हांगासर मुखार येवचें देखून फाटीं आसल्लीं मुखार येया भायर आनीक मिसाक येवन आसात जाल्यार तुमी गळाय करिनासतना इगर्जे भितर मुखार येवन बसोन हे मीस आमी सांगाता मेळोन बसोवया भेटोवया देखून फाटीं आसलीं मुखार येया मुखले खंयचेय बसका खाली सोडी नाकात सांगाता मागणें करूंक कंथारां म्हणूंक आमकां कुमोवंक जाता देखून तुमच्या लागीं विनंती आसा तुमची मोबायल फोनां स्विच ऑफ करा नंतर सायलेंट मोडार दवरा देखून एक घडीभर पळोवची ती हर एकल्यांनी मागण्यांक व्हडल्यान जाप दिवची कंथारां तुमकां कळीत आसली विसल्यान ती गावची आनी तुमकां उपरांत कुमसाराची मांडावळ भायर आसता थंयसर मागणें आसा हें पुरात तुमच्या गमनाक तर आमी सक्कळी सांगाता मेळोन हे मीस भेटोवच्या खातीर 1-2 मिनिटां भर आतां मागणें करया आमच्या पासत आनी मीस भेटोवच्या आमच्या याजकां पासत एक घडीभर दोळे धांपून मौनपणी आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे वयर हे मीस भेटोवच्या गवळी बापाचेर सकळ याजकांचेर आमी मागया सरपिडेस्तांक ह्या आल्तारीर आमी समर्पण दिवया वाचपां प्रगट करतल्यां पासत गायन गायतल्यां पासत आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव आमचे देव उबी रावा प्रवेश गीत आमी सुरू करूया Sunil
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाचनो भगवंतचे वासाच्या महापरबेक लागून आमी हांगासर एकठांय जाल्या. ताका मान करच्याक, ताचे ते आमचे भक्तपण दाखोवच्याक आनी ताचे मुखांत्र सर्गींच्या आद्या बापालाचे आनी जेजूचे बेसांव आमी मागच्याक. सांजे वासाच्या फेस्ताक संदर्भी हांव तुमकां बरो येवकार मागता ह्या पवित्र तेंपलांत आनी तुमकां सुभाशाय दिता. भगवान जोसेफास ताचो स्पिरीट आज हांगासर जिवंत आसा. 17व्या शतमानांत तो हांगासर आयिल्लो. जेजूक हाडून आयिल्लो. जेजूक ताणें वांटलो आमचे मदें आनी आमकां जेजू तें एकवटलें. देखूनच ताका एक उर्बेस्त मिशनरी म्हणटात. आनी आमचो भगवान बाप हो फ्रांसीस आमकां उलो दिता की आमी उर्बेस्त मिशनरी जाय आनी आमच्या शब्दांनी आनी कर्णांनी जेजूक साक्ष दिवन जेजूक आमी दुसऱ्यांक दी जाय म्हणून. आनी आयचें हें मिसाचें बलिदान विशेश करून पिडेस्तां खातीर भेटोवचें तसलें जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिगरजनी, आमच्या देशीन सबार जण पिडेस्त आसात. थोडे आस्पत्रेंत आसात, थोडे घरांनी आसात. जेजू एक दयाळ मनीस जावन आसलो. ताणें पिडेस्तांक आपणून तांकां बरें केल्लो. त्यात जेजू लागीं सांजे मारिपात आमी मागया तो पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवन दी, शांती समाधान तांच्या कुटुंबांक दिवन दी आनी आम्हा समेस्तांक सांजे वासाच्या मुखांत्र बरी बेसावां आनी कृपा लाभोवन दी म्हणून. आनी हें समारंभ पावती पेरे भेटोवच्या खातीर आमच्या जिवनाचेर एक दिश्ट घालया. आमचो भावार्थ जो आमकां पवित्र स्नानावरवी मेळ्ळा कितलो घट आसा, कितलो हो भावार्थ आमी जियेता आनी जेजूच्या आमच्या जिवना वरवीं साक्ष दिता. अशें करूंक आमी चुकल्या तर त्या खातीर आनी बाकीच्या सर पातकां खातीर पश्चाताप करया आनी दयाळ देवा बापा लागचें बक्षाने मागया. हांव पातकी सरपददा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. त्या पासत भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवगी विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदेदा देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांज वासाक परजळीत मागण्या आणि दुबळिकाची जिनी जिवन तुझे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दित हांव. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळिकाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फाव कर म्हण मागता. सर्गींच्या बापा, आमचे मोदें आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी देशीन आशिल्ल्या चड पिडेस्तांचे तुजी दयाल दीस घाल आनी तुजे कुशे परमे तांकां कुडीची आनी मोतीची भलायकी दिव. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दे तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. यजेकेल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसाप. सरेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो. इस्रायेलच्या दोंगराचेर, फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायेलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. थंय बऱ्या सरोवाच्या सुवातेचेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायेलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सरेस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीन अनुसरून पोसतलो. देवाचे उतर हे. Servis por
आपले हावेता मोडले हावे सांब पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना हे काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हे काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्ले कारबारपण हांव जारी करता तितलेंच तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी कही आसा सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करता हे बागच म्हजी मजुरी हांव कोणाचोच गुलाम न्ही तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सकटांचो गुलाम जावंक पावला अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो कशेपणूय करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय ते हांव जालो हे सगळे सुवार्ते बसत हांव करता कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो देवाचे उतार हे Serves por तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अशें जेजू जुदेवांच्या सिनोगोगांनी शिकयत देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो लोकांचे जामे पळोवन ताचे काळीज कणवळायेन भरलें कित्याक गवळी नातल्या बोकऱ्या मरी तें घुस्पडून बिजडुल्लें देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा देवाचे उतर हे
पिका यथेष्ट आसा वावराडी तोडेस देखून तुम्ही पिकावळीच्या धन्या लागीं मागजे ताणें ताच्या शेतांत वावराडी धडिजे म्हण क्रिस्त थंय मोगाचो न्हू जेजून उसारलेलीं उतरां सबार पोटी आमी आयकयल्या सबार पोटी आमी हाचे वयर नियाळ केला पूण आतांय जाल्यार जेजूच्या शेतांत वावराडी उणेंच आसा पिकावळ आतांय मस्तो आसा दोशी आसा पूण तांकां बरी खबर शुभ वार्ता म्हण आमी म्हणटा जेजूची ती स्वार्थ दिवचे बारीस उणें जावन आयल्यात आज आमी पळयता आमच्या पवित्र सभेंत गवळी उणेंच जावन येतात प्रवादींच्या काळार गवळी आशिल्ले शेळयोय आशिल्ल्यो पूण गवळी स्वार्थी जावन आसली तांचीच सेवा ते करतले आनी तांकां कितें तांकां म्हूण बरेंपण दिसता तेंच करतले शेवळ्यो हेणे तेणे पडोवन गेल्ल्यो आसात दुसपाटलेले आनी देव हें पळोवन रागार जाता मात्र न्ही तांचें तें दूख पावता कित्याक त्यो शेळयो जावन आसल्यो ताच्योच त्या शेवळ्यांची सेवा करचे ताणें गवळ्यांक नेमले वय पूण ताचे गवळी ते शेवळ्यांची सेवा करूंक पावनात हाच्या पयल्या पात्रांत एजेकियल प्रवचीच्या उतरांनी तुमी आयकलें देवानच उसारची ती सुस्कार ना हांवच म्हज्या गवळ्यांची सेवा करतलो हांवच तांकां विशेव दिते देवूच मुखार येवन म्हणटा म्हाका म्हज्या गवळ्यांची सेवा करूंक जाय कित्याक ते दुस्पटून गेल्यात वाट चुकोवन गेल्यात सताचे नितीची वाट तांचे तण चुकोवन गेल्या आनी त्या वेळार दुसऱ्या देवी देवतांची पुजा करूंक ते लागिल्ले देवातान पयस सरले देवाक ते विसरून गेल्ले आनी देव तांकां परतून फाटीं हाडूंक प्रयत्न करता ही काणी सुरयेचेर मात्र न्ही आतांय ती चलोवन आसा आजुनूय आमी पळयता कितले जण आमी पवित्र सभा सोनवेच्या आसात दुसऱ्या समोर ते सर्वांचे आसात देखून आमी सांजुजे वासाची परब आचरसिता परब आमी आचरसिता आमकां एक उडास दिवोवच्या जुजेवास 17व्या शतमानांत जल्मलो तो पूण भक्तिवंत मनीस देवास्पंताचे ते आसले ल्हानताणूच मागण्याचो स्पिरीट ताचे थंय बरोवन गेल्लो आनी रातींबऱ्यान उठोन भुरगो आसतनाच देव मंदिरांत वचून तो मागणें करतालो आनी सांजचें कितें म्हळ्यार तो येतना देव मंदिराचे दरवाजे आपापे चुकते जाताले तितलो मोग आसलो ताका मागण्याचो तितलो भावार्थ घट आसलो देवाचेर आनी जेजूचेर आनी ह्या जाग जाल्ल्या वेळार ताची एकच हुस्को जावन आसलो कितें म्हळ्यार कशें हांवें जेजूक परगट करचें कशें हांवें जेजूची स्वार्था दुसऱ्यांक पावोवची आनी ताच्या मोतींत एकच आसलें कितें म्हळ्यार हांवें एक बरो उर्बेस्त मिशनरी जायचे आनी ताणें आयकल्लें त्या काळार आतां श्रीलंका म्हणटा हांवें त्या दाळा सिलोन म्हणटलें हांव थंय सबारशे क्रिस्तांव आशिल्ले कॅथलीक क्रिस्तांव कातोलीक आनी थंय डच हॉलंडचो सरकार चलतालो आनी ते कॅल्विनिस्ट म्हणटात क्रिस्तांवांचो एक पंगड तांणी थंय
कातोलीक याजकांक रावोंक सोडूना. कातोलीक मस्तो आशिल्ले पूण तांकां सेवा करचो कोणी नासलो. 50 वर्सां पर्यंत ते कातोलीक याजका विने जियेताले. तांकां मीस नासलें, सक्रामेंत नासले, जेजूची बरी खबर तांकां शिकयताले कोणीच नासलें. जुजेवासाक हें कळयल्लें देखून तो ताच्या सुबिऱ्या लागीं एक मिशनरी जावंक श्रीलंका वचूंक विचारता पूण ताका परवानगी मेळना. पूण ताका धाडटात आमच्या ह्या कॅनारांत. हांगा येवन ताणें स्वार्था प्रगट केली. सबार क्रिस्तांव शिकवण दिली, सक्रामेंत दिले. आनी तुमी बाकी जावन आसात कित्याक म्हळ्यार जुजेवास त्या वेळार यात पूर्ण क्षेत्रांत आयिल्लो. देवानच ताका बचाव केल्लो कित्याक ताणें मनशाक बचाव केलो. मनशांक सलवसांव हाडून तो आयिल्लो. आनी आज आमी ताची परब महापरब आचारसुंचाक ह्या पर आयल्या. ताचो आमी उडास करता, ताका आमी मान दिता, ताचे ते आमची भक्त उसारता आनी ताचे मुखांतर आमी मागणें करता कितें म्हळ्यार तो आमकां आशिर्वाद दिवन दी, आमकां बरें क्रिस्तांव जिवन जिवंक, देवा ते आमचो भवार्थ घट करूंक आनी त्याच जेजू क्रिस्ताची साक्ष आमी दिवंक पावच्याक ताचे लागीं आमी कृपा मागता. तुजे वासान असेंस केल्लें देखून आज आमी ताच्या स्पिरिटान बरोवंक जाय. हांगा मुखार बरोवन गेला ताचे बरें एक उर्बेस मिशनरी जायचे. आमच्या भाग्यवान बापान फ्रांसिसान विशेष मिशनरी ऑक्टोबर म्हयनो म्हूण प्रकट केल्लें, प्रसार केल्लें. कित्याक म्हळ्यार मिसावांचो तो मनोभाव आमचे मदें उणें जायत आयला. आमच्या पवित्र सभेन मिशनरीचो संख्या उणो जायत आयला. जेजू विशयंत आनी जेजूच्या स्वार्थ विशयंत उलोवचो लोक उणें जाला. आनी सबार आमच्या लोकांक आतां मागणें करूंक फुरसत ना, वेळ ना म्हणटात. इतलो बिजी जाला की ताका काम देवाचो उडासच येना. आनी सबार जाणांक देवाची गरज ना म्हूण दिसता. सबार जाण देवातान पयस धांवतात आनी देवानंत रसिल्ल्या ह्या रचनेंत तो बुजोवन स्वता. देवाक मान दिवच्या बदलाक, देवाक आपणावच्या बदलाक ताणें रसिल्ल्या त्या वस्तूंचेर ताचें चड मोण वेता. संवसारांतल्या वस्तू तो आकर्शीत जाता आनी देवाक विसरून वेता. आमी आमच्याच देशांत पळयता मन जातींक आनी वस्तूंक चड मान दितात, मनशाक मान दिनात. मनशान तांकां पडोवन वचोना. पूण आमकां प्रेरण दिवचे आमच्या पितृ सभेन सबार जाण आसात. जेजूचो मोग, जेजूचो मैपास, जेजूची दयाळाय हाडून ह्या संवसारांत आयिल्ले पयस तावन सांत थॉमस बारावंतलो एकलो जेजूची ती उतरां आयकून संवसारांच्या चड राष्ट्रांक स्वार्था तुमी दिजय सक्कड परजेक म्हजे शिश्य करीचे म्हणलें आयकून तो आमच्या देशांत आयलो. सांत थॉमस 2000 वर्सां पयलें आनी ताणें जेजूची स्वार्था प्रकट केल्ली आनी ताचे वरी सबार क्रिस्तांव आजुनूय आसात आमचे मदें. ताचे उपरांत आयलो स्पेनांत सांत फ्रांसीस सावेर. इतलो शिपकी, इतलो बुदवंत, पण जेजू खातीर सक्कड तो समर्पीत करता आनी आमच्या देशांत येवन स्वार्था प्रगट करता, जेजूची शिकवण दिता, स्वार्था प्रगटता, सक्रामेंत दिता आनी सबार लोकांक जेजू थंय व्हरता, आकर्शीत करता आनी ताचे शिकवणे वरी सबार क्रिस्तांव जावंक पावल्यात. ताची उर्बा आमकां तडेपटे
एक प्रेरण जावन आसा. फाटल्या थोड्या वर्सां आदी मदर तेरेसा आयिल्ली, अल्बेनियांतून आयिल्ली. आपलो जो गांव सोन दुर्बळ्या लोकांची सेवा करच्याक आमच्या देशाक ती आयिल्ली. दुर्बळांची, अनाथांची, निर्गतिकांची, सगळ्यांची जात कातलेकीच नासतना तिने सेवा केली. सगळ्या संवसारान पळयलें, सगळ्या संवसाराक एक प्रेरण जावंक पावली. आनी तिची देखकान सबार जण दुसऱ्यांची सेवा करूंक आज मुखार सरिल्ले आसात. तिणें सर शर्माव दिवना, पूण तिच्या कर्णांनी तिणें दाखोवन दिलें की कितलो तो जेजूचो मोग करता आनी जेजू सारकें जाय म्हूण ते कितलें प्रयत्न करता. आनी तिणें केल्ल्या कर्तुवां वरवीं, तिणें केल्ल्या सेवे वरवीं मनीस बदलोंक लागलो. तांचे मदें एक परिवर्तन आयलें. आनी आतां आमकां उलो दिता पवित्र सभा, आमी मिशनरी जाय म्हणून. कशें जुजेवास घरांतलो भायर सरून कॅनरांत श्रीलंकाक गेलो, कसो गेलो त्या दोळ्या याजकांक प्रवेश नासलें थंय. एक कामेली जावन, एक कुली जावन लोकांची तांणी भेट केली. तांकां कुमगार वांटलो, तांकां सक्रामेंत दिले, तांकां जेजूची शिकवण दिली. तसो जीव सुरक्षीत नासलो. लोकांक कळिल्लें तर ताका तांत मान घालता आसलें. पूण ही देवाची वाट जावन आसली, कित्याक देवान हंस मुळां म्हज्या शेळ्यांची हांव तूं सेवा करतां. तुजे वासाक ताणें विंचलो जेजूचे स्वार्था प्रगट करच्याक. आनी ताणें हें काम केलें आनी आमकां एक उदाहरण दिलें, एक आदर्श ताणें दिलें. आमी जेजूची शुभ वार्ता प्रकट करी जाय. आमकां मिशनरी जावंक साध्य आसचें ना. आमचे कुटुंब, आमचो गांव सोडून पयस वचूंक साध्य जावचें ना. पूण आज गरज आसा मिशनाचें काम आमच्या कुटुंबांत. जिजो वासा इतलें बरें काम करूंक मिशनरी जायचे जाल्यार ताका उदाहरण ताची आवय बापाय जावन आसली, देवत आवय बापाय जावन आसली, भावार्थान थीर जावन आसली. जेजूचो तांकां व्हरतो मोग आसलो. आनी जुजे वसान ताणें आपल्याच दोळ्यांनी पळयल्लें ताचे आवय बापाय कशी आसली म्हूण. जर तर आज आमची इगर्ज माता सुदरत जाय, आमी आमची कुटुंबां सुदरोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी मागणे रजार आसूंक जाय, देवाचो मोग आसूंक जाय, देवाचेर पत्तेनी आसूंक जाय. दुखाची गजाली कितें म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमची कुटुंबां फसळनात. आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें संबंद बरो आसना. पती आनी पत्नी मदें तो मोग आसा जाय आसलो, त्यो पत्तेनी विश्वास आसा जाय आसलो, तो असो दिसूंक पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार लोक आज स्वार्थी जाला. देखूनच हे परब आमकां उदास दिता की आमी सांजुजे प्रमाणे त्याच्या आवय बापाय प्रमाणे मिशनरी जायचे. आनी हें मिशनरी जावचें काम हर एका क्रिस्तांवांक तेंच्या दिलां. बाबतीन घेतल्या हर एका क्रिस्तांवांक काम जावन आसा, कर्तव्य जावन आसा. ताणें एक मिशनरी जाय. ताणें त्याच्या उतराणीन कर्णांनी जेजूची स्वार्था प्रगट करी जाय, जेजूची साक्ष दी जाय. आनी विशेष करून आमच्या भुरग्यांक आमी युवा जनांक बरी वाट आमी दी जाय. संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान वचून तांच्यान धाडचें न्ही, या सोडचेंय न्ही. आमी तांकां देवातय एकठांय करी जाय, एक बऱ्या गवळ्या भशेन. कशें देव म्हणटा हांवच म्हज्या गवळ्यांची सेवा करतां आनी तांकां विशेव दितां, तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक हे बरी क्रिस्तांव देख दिवन देवाचो मोग तांच्या काळजांनी आमी वतूंक जाय. देवातय भावार्थ आमी शिकोवंक जाय तांकां. इगर्जेचो कायदो पळोवन आमी मुखार सरयचे. जेजून मुळां ताचेर विचारलेल्या सक्कटी व्हडलो उपदेश खंयचो जावन आसा. ताणें म्हळें देवाचो मोग कर आनी एकामेका पेल्याचो मोग कर. आनी आमचें मिसांव काम जावन आसा हेंच, देवाचो मोग करचो आनी एकामेका मोग करचो.
आनी एकामेका मोगच्या आमी सुरू करीत आमच्या तो कुटुंबांत हांव भायर तें सुलाब जाता सांगोक आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांक आमी मोग करूंक जाय तांची सेवा करूंक जाय तांकां देवाचो मोग शिकोवंक जाय आनी देवा वाटे एकठांय करून दवरूंक जाय त्या दाडा मात्र आमचें मिशनरी काम सार्थक जावंक आसा देवाक ते अर्थपूर्ण जावंक आसा आनी हाका आमी व्हडलें कामां करी जाय म्हण ना आमच्या काळजांनी देव आसा आनी खंय देव आसा थंय मोग आसा आनी खंय मोग आसा थंय देव आसा आनी खंय देव आनी मोग आसा थंय मिशन्स काम चलोवंत आसा तें सुरू करी जाय म्हण ना देव आमचे थंय वस्ती करता आमच्या काळजांनी आसा थंय मोग आसा थंय मैपास आसा थंय शांती समाधान आसा आनी आज आमी प्रयत्न करचें हाकाच शांती समाधाना खातीर मोग मैपासा खातीर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या देशांत आनी सगळ्या पवित्र सभेंत हो मोग आनी मैपास दिसून जाय आमच्या कर्मा वरयान आमी केल्ल्या त्या सेवे वरवीं त्या दाडा मात हें मिसांग काम पूर्ण जातलें देखून आमी आज सांजुजेवासीची महापरब आचरून आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक एक उतार दिवया की आमी ताचे शिस ताची भुरगीं ताणें ताच्या पुता वरवीं सगळ्या संवसाराक प्रकट केल्ली ती सुवार्ता आमी एकामेकाक दितल्यो देवूत जावन आसलो प्रथम मिशनरी ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलें ताचें मिशनरी काम करूंक ताच्या पुतान आमकां शिसांक धाडलां संवसाराच्या सर परजांक हो स्वार्था प्रकट करी जाय म्हणून आमी प्रयत्न करया जेजूची ती स्वार्था आमच्या शब्दांनी आनी कर्णांनी दिवच्याक आमच्या पवित्र सभेचे दुस्मान मस्त आसात दोग पळोवंक आमकां मेळटा जेजूच्या सबार शिसांक दोग मेळ्ळ्या मारतीर ते जाल्यात पूण ते भिवनात लजेवनात धैर्यान ते मुखार सरोवन जेजूची साक्ष तांणी दिल्या तशेंच तेंच धैर्य आमचें थंय आसूंक जाय जेजू विशीं उलोवंक जेजूची स्वार्था दुसऱ्यांक दिवंक आनी हें आमी काम सुरू करया आमच्या कुटुंबांत हांव कशें जुजे वासाक कुटुंबाचो तें आदर्श प्रेरण आनी उदाहरण मेळिल्लें तशें आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवाजनांक कुटुंबांतल्या सद्यांक हें प्रेरण आमी दिवया आमची कुटुंबां जातलीं भगिवंत कुटुंबां आमच्या कुटुंबांत देव जेजू मरी निवास करतली आनी आमकां सांबाळटली आमी मात तांचेर भोवाट दवरून आसा जाय देखून आमी मागया ह्या मिसा वेळार आमचेच खातीर आमी बरीं क्रिस्तांव जावचे खातीर क्रिस्ताचे समर्थ पाळचे खातीर आमचो भोवाट आमचो मोग घट जावच्या खातीर आनी विशेष करून हें मीस आयचें जावन आसा बेटोनचें त्या पिडेस्तां खातीर पिडेस्तां ते आमी आमचो हुस्को दवया तांचे खातीर मागया दयाळ जेजू तांकां आपटून तांकां गूण करून दी मोतीची आनी शारिरीक कुडीची भलायकी तांकां दिवन दी म्हूण आमेन. आमकां भावार्थाचें तेणें मेळ्ळां बाप्तिस्मा वरवीं तेंच भावार्थ आमी परगटुया सतमंता देवाक सर्वदेदार बापाक सर्गाणी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी समोलो अंकार मुर्येतांत जल्मलो पांचुलात काल तांणी कस सजले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा सरलो सर्वदेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात भक्तांच्या बक्षांनी कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आयचो दीस आमकां कुरपेचो दीस जावन आसा. आज आमी सांत जुजेवासाची परब आनी ताचे थंय भक्त आनी मान आमी दिता आसतना आमच्यो गरजो भावार्थ्यान देवा मुखार दवरया
आणि माझ्या बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी एवकारिस्ताच्या संभ्रमाचो अर्थ जियोन जेजूची सुवार्ता आख्या संवसारार परगडचे खरे मिशनरी जावं तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्रांत तुज्या पुता जेजूची बरी खबर परगटूंक सर मुखेल्यांनी कमार बांदिशे तांकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण मागता हांव. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुज्या पुताची बरी खबर परगडच्या सर मिशनरींक तूं उर्बा बरी भलायकी आनी तृप्ती दी म्हूण मागता हांव. विविध रितीचे पिडेन कश्टान बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक धैर्य आनी सांगात दिवन आमचे ताव निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हूण मागता हांव. आमच्या युवा जाणांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी ते आकर्षित जावन संवसारा सगळींचे राज्याचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. सांज दिवस बापाच्या पुणशेताच्या महापरबेक आयिल्ल्या सर यात्रिकांनी मिसांव वावरा थंय तांची जबाबदारी वळखून सांजूच देवासा बरी उर्बेस्त मिशनरी जावं तांची मनांत उजवाडाय. तशेंच ह्या वार्षिक महापरबेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसांव दी म्हूण मागता हांव. एवकारिस्ताच्या ह्या मेजा वावरी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांनी आनी सर सांद्यांनी दिसपट्टे तुजे कुशे प्रमाणे जिवन आपूण क्रिस्ताचे मिसांव मल्लें समजून सुवार्ता परगट करूंक कृपा लाभे म्हूण मागता हांव. जेजून म्हळां पीक दाराळ आसा आपूण वावराडी थोडेच आमी देवपण्या खातीर मागया. आमचे युवजन मुखार येवन ह्या जाग्यार धार्मीक भाव भयणी जावन जेजूचे ते मिसावांचें काम मुखार सरून दीत म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. आमी थोडो वेळ मौन रावन आमच्यो कसग्यो गरजो देवा मुखार सांग झुजे वासाच्या मुखांत दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. आमी आज सांजे वासाक माण करता ताची बरी देख घेवन आमी मिशनरी जावच्याक आनी आमच्या करण्यावरी आनी आमच्या शब्दावरी तुज्या पुता जेजूची साथ दिवंक आमकां नेमे म्हण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. पान संक 6 पेज नंबर 6.
जाव म्हूण मागात. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांज जेवासान कतकतीन मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमण वले. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितर निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा देनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर काळे आणि सर ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतस बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेविका सांज जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरेत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मग्नाच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदूतां भक्तां सांगती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोनी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताच्या आमच्या सम्यान क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. बापा आमचे सोडणे पासो तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टां मरणासो ताच्या अनंत बरेत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्ग्यार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान तें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सेवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागयोन तांकवार मोरयेच्या तिजो पती बागयोन जुजे तुज्या धमदुतांच्या आनी वैभवी रक्तशास्त्रांच्या सांसुजे वास आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायसान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी सडवण फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परते संगाती ह्या संवसारांत वाडसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगांत तिरखर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजी एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्त माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समे हरवें ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या
असणार. सांग पावलान कोरिंदरांक पयल्या बरयल्ल्या पत्रान सांगलां कितें गे म्हळ्यार कोण स्वार्था प्रकट करिना ताचें जिवान व्यर्थ जावन आसा. जेजूची ती स्वार्था प्रकट करच्या कृपा मागून आनी पिडे चिड्यांत आशिल्ल्या सर्वांक भलायकी दिवन दी म्हण जेजूच्या उतरांनीच आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंतल्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें मुखार तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां मोगत आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका कोण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगसाने एकवट सगळं सांग एकामेकाक शांती दियात. जेजू क्रिस्ता आमी तुजी कूड आनी रगात संकवेतां ती आमचे जडती आनी क्यास्त हाडिना गांव पूण तुजे काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींक भलायकी आनी वकात दिव. जेजू देवाची शेळी आमकां स्वार्था परगट करूंक सांगचो तो शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभाजी क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आतां आमी कुमगार सेवचो वेळ भक्तीपणान आमी हो कुमगार सेवया. म्हणयार क्रिस्ताची कूड म्हणटाना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप दिवची आनी उपरांत तुमी देवाक अर्गां दिवची. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕುಂಗಾರचे गीत पान संको 7 पेज नंबर 7. तुई
पवित्र तळार आमी आसा जेजू आमच्या काळजांत आयला आमकां मिशनरी उर्बेस्त मिशनरी करचो जेजू गडे आमकां आमी लागात जाल्या तर ह्या जेजू एक घडी बरो आमी सोमेस्त अर्गां दिवया तुमचे जबाब अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू मोगाळा जेजू आयच्या दिसा ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू तुज्या पवित्र उतरान आमची मोत काळीज दादोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू आमकां तुज्या कुडी रक्तान पोसुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू तांचो देव आसा बरी खरें उर्बेस्त मिशनरी जावंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू आयचो सगळो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू आमचो बरवोसो जिवाळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू ह्या मिसांत आमकां तुवें आपोडल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू आमच्या पातकांचें बोगसाणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू फाटल्या सगळ्या वर्सांत सांजुजे वास बापाच्या मजती मारिफात आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया ताचे बरी बागेवणपणाची जिणी जियोंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू एकवटाची माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक कुमो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू हे पवित्र पूण शेत तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू तुजी विशेष कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू एक घडी पर मौन रावया अर्गां दिवया उभी रावया प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या आपण आपळ देवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान ददसी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दित हांव आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोंची ताण आमच्या काळजान चडय आनी सांज सेवासाच्या परजळ शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो विशेष आशीर्वादा खातीर आमी तकली बघाना सर पददा देव दयाळान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाड्या वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो
आणि तुमची कुटुंबांची बऱ्या करणाने सफळ करो. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांभाळून बाप्पाचे कुशेप्रमाणे सरो आणि असे सर्गींच्या सुखा पावोंक तुमकां फावो करो. आणि सर्वपदेदा देव बाप आणि पवित्र आत्मा तुमकां आशीर्वाद दिवन दे. वचन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. सांज देवास बापाक समर्पण दिले हे पवित्र तळ. देवाक आमी हरगां दिजे गोंयांत जल्मलो आमचो सांत मिसांव स्पिरिताच्या विशेष उर्बेन भरोवन ह्या आमच्या दक्षिण करावळीक व्हायलो आनी थंय तावन ह्या मिसावाच्या उर्बेनच खंडीत ह्या मोळीपूच्या दोंगराकी तो येवन पावलो. आनी ह्या बराबर ताणें पांय दवरली ही धरती ती पवित्र जाल्या. आनी ह्या संतोशान आज आमी ह्या पवित्र तळाची वार्षिक महापरब आमी चलोवन व्हरता. ह्या खातीर पयल्या सुवातेर आमी दिनवस्तांव सोम्या देवाक ह्या भाग्यवंताक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक, ह्या भाग्यवंता मारिफात आमची ही धरती पवित्र केल्ल्याक, ह्या भाग्यवंता मारिफात ह्या पवित्र तळाची भेट केल्ल्या, ह्या पवित्र तळार येवन मागणें केल्या तांचे सगळ्यांचे मागणें देवान आयकलां. ह्या खातीर आमी देवाक ह्या दिसा प्रत्येक तरान अर्गां दिता. आमी देव बरें करूं म्हणटा. हेजे प्रधान याजक अजमेर धर्म प्रांताचे गोवळी भाव अधिक मोनादीक दोतोर पियुस थॉमस सोज गांवांत ते बंटवळ अग्रार पिरगजीचे सांजू देवास बापाचे विशेष भक्त ते तांकां हांगासर येवचे म्हळ्यार विशेष आशा उर्बा म्हणत. फकत ह्या मिसा खातीरच ते आज अजमेर जावन हांगासर पावल्या. फाल्यां म्हळ्यार बरी फाटी येतात आनी परतून वयल्या हप्त्यान तांकां परत तांच्याच भावाच्या मरणाच्या वार्साचीक उगडसा परतून येवंक आसा. म्हाका इल्लेशी बेजाराय जाली कित्याक म्हळ्यार 2 फावटी तांणी येजय म्हण तरी पूण सांजू देवास बापाची विशेष भक्त तांकां विशेष मोग ह्या पवित्र तळाक येवचें म्हूण सांगल्यार एक विशेष तराचो अव्यक्त संतोश म्हूण सांगून ते आमकां सांगतात. त्या खातीर हांवें तांचे लागीं विचारलें तुमी येजय आनी ह्या परबेचें पयलें मीस सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर तें मागचें आनी ते मीस तुमी भेटयचे म्हळ्यार तांणी संतोशान जायत म्हूण सांगून ते आज आमचे सांगता. हें पवित्र बलिदान तांणी आमचे खातीर भेटयलां. समेस्त पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागणी तांणी केल्यांत आनी प्रत्येक जावन आपुरबाय सो आमी सगळ्यांनी एक मिशनरी जायचे म्हणल्या उतरां सो प्रसंग तांणी दिला. त्या खातीर पोरशेताच्या समितीच्या तर्फेन आनी हांगासर तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फे तांकां हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या मिसाचेर सा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या सगळ्या देवस्तुतीची मांडावळ घाल्ली हाचे मुखेल पळोवन घेता. आमच्या मंगळूर दिवसाचे देवस्तुतीचें केंद्र आनी हाचे निर्देशक मनादी बाप विजय मचाल. ही देवस्तुतीची मांडावळ तांणी सोडूं नये. 6 म्हयन्या पयलेच सुरवात केल्या संगीत आनी ह्या बराबर ते आज आमचे सांगता. आज न्ही मुखल्या 3 दिसांनी ते आमचे सांगता आसतले. ही सगळे मांडावळ केल्ल्या तांकां तुमचे नांव हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या पवित्र तळान सच्या ह्या महाप्रभेच्या सर्व मिसांक आपुरबायची गितां गावंक जाय आनी ती गितां सर्व लोकांनी कळीत असली जायचे. आनी ह्या खातीर आमच्या कंतर पंगडान जायत्या दिसाचे अभ्यास केला आनी हाका मुखेलपण दिला आमचे सहाय्यक विगार बाब शॉन रॉड्रिगस आनी संगता संगीत मिस्त्री श्री सायमन पायस भाजाल आनी ताचो पंगड आनी ताचे संगता
गितां गायलेल्या सर्व आमच्या कंतरिस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायचो साऊंड आमकां दिला श्री लॉरेन्स सोजा साऊंड सुपेरमानूर, ताच्या ह्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जे भितर उजवाड भायर आतां तुमी वता आसतना सगळे पवित्र तळ वीज दिव्यांनी सोंपता. ही लायट्स आमकां दिल्यात. वेलंकांनी लायट्स कुत्तार तेज्या मालकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे सांगाता आज मात्र न्ही, मुखले 3 दीस वा सोडून निरंतर ह्या पवित्र तळार सेवा दिवचे सांजुदेवास बापाचे सैनीक आसात. ते ह्या वर्सा 200च्याकी चडीत आसात. आनी सैनीक म्हळ्यार स्वयंसेवक व्हॉलंटियर्स. परच्या दिसा सोमारा दिसा पवित्र सक्रांताच्या आराधना मार्फत आनी पवित्र तेलाच्या माखणे मार्फत तांकां विशेशरान ह्या सेवेक नेमल्यात आनी धाडल्यात म्हूण सांगीत. आनी ह्या बराबर हे सांजुदेवास बापाचे सैनीक निरंतर ह्या पवित्र तळार तांची सेवा दिवन आसात. आनी ती सेवा विविध तराची, ती नांव सांगून गेल्यार मस्तू आसा. त्या खातीर सर्व स्वयंसेवकांक एका सुत्रान तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक आस्त्या मुखामळान दिवच्या ह्या सेवेक पुरासाण लेखी नासतना करच्या ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हूण सांगता. भायर आपुरबायचो माठो, त्या माठवा भितर सर्व खदालां, ही मेजां, ती सगळी ही मांडवळ केल्या आमचे सेपेरगजेचो B26 शामियाना तसो मालक श्री विजय डिसोजा आनी ताच्या सगळ्या सिबंदीक ही सगळी मांडवळ फाटल्या हप्त्यात हांव तो करूं म्हूण तूं आसा. ताच्या ह्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या वर्सा लायव्ह टॅलिकास्ट करच्याक कसली मांडवळ इल्लेशे खंय म्हणटात इल्ले कश्ट पुरो आसले. आनी तेन्ना दिव्यावाणी हाचो पंगड आमचे मुखार आयलो. आनी हो पंगड म्हणालो ह्या वर्सा हांवें मस्त मिशन हाडलां त्या खातीर. आनी ती मिशनां सगळीं सांजुदेवास बापाच्या नांवान म्हळ्यार बरी हाडल्यान. ती हांगासरच आज पवित्र जायजे ह्या मार्फत ही सेवा आज हांगा तावन आमी सुरवात करता. आनी अशें श्री विनोद गंगोळी तसो पूत दोगी पूत हांगासर आसात. ताची पत्नी आसा. ताचे मिसांव सांजुदेवास बापाचे भक्तीपण दिव्यवाणी तांच्या यूट्यूब चॅनला मार्फत प्रसार करचे आनी सांगता दुसरे जायती सेवा ते करून आसात. त्या खातीर आज यूट्यूब दिव्यवाणी चॅनलाचेर हे सगळें लायव्ह तुमी पळोवन तूं आसतले उपरांत जाल्यार. आनी ह्या सेवेक विनोद गंगोळी आनी ताच्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर पवित्र तळाक येता आसतना आमकां सगळ्यांक एका तराची मागण्याची ऊब मेळोवंक जाय. आनी आमी सर्वांनी एका दैवीक स्पर्शान म्हळ्यार बरी बरोवंक जाय. त्या खातीर आमचे खातीर मागोवंक निरंतर मागोवंक विणवणे पंगड आसा. आनी हो विणवणे पंगड तेच कुशीन तिसून वेता आसतना कुमसाराचो सक्रामेंत घेवच्याक तयारी करच्याक थंयसर सक्रामेंता मुखार बसून कुमसाराक येतेल्यांक ताची तयारी करता आनी आमच्या सुमेस्तां खातीर मागता. त्या खातीर आमच्या वार्डांतल्या 10 पिरगजांनी हे विणवणे पंगड आसात. आनी ताचे मुखेलपण आमेबळ पिरगजेचे विगार मनादी बापू लॉरेन्स मस्करेनस घेवन आसात. तांच्या मुखेलपणाकार आमच्या सुमेस्तां खातीर मागच्या ह्या विणवणे पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. थंयसरच आमच्या मुखल्या सभा स्थलांत शुक्राराचें आमी अन्न संतर्पण करचो आनी एक पवित्र जागो. आनी ह्या जाग्याचेर आज ताजी तसो संस्कार वा कुमसारचो सक्रामेंत थंयसर दितात. आनी हाची मांडवळ थंयसर सगळी केल्या. केल्यार पादोवचे विगार मनादेव बाप गिल्बर्ट सोज आनी थंयसर कुमसारान जावन वयर स्टेजीर वचून मागोवंक तांकां एक बरो अवकाश हें सगळें थंयसर आसा. ही सगळी मांडवळ केल्या बाप गिल्बर्ट सोजाक की हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या कोणेय घुस्पट गोंदळ वळख जावन नजो. सगळ्यांक सकल संगती स्वस्थ आनी सारक्यो कळीत जायचे कळीत जावंक जाय.
आनी ह्या खातीर आमचे एक विचारण कावंटर आसा आनी थंयसर ते एक जण मेस्त्री म्हळ्यार टिचर्स हे सगळें कार्य निर्वहन करचो वावर हास्तावन परवा आयतार संजे पर्यंत ते करून आसात आनी तांकां मुखेलपण दिता फजीर पिरगजेचो वेगार मनादी बाप सुनील वेगस. ह्या तेगाय मेस्त्रीक आनी बाप सुनीलाक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या आल्ताराचें डेकोरेशन पूण शेताचें डेकोरेशन फुलांचें सगळें केलां फेलिक्स कुचिना आनी ताच्या पंगडान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास आल्ताराची ही सगळी मांडावळ केल्या आमच्या धर्म भयणीक होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ कॉमेंताच्यो धर्म भयणी ताचो विशेश वावर करून आसात. ताच्या वडीलनीक आनी सांगाती सिस्टरांक देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या पुणशेतांत नैस वार्षिक हे महापरब हप्त्यांत हर एका शुक्रारा दिसा नोवेन आनी सकड आमची भक्ती कार्य आनी जे कितें ह्या पुणशेतांत जाता सगळ्या फाटल्यान एक विशेष अपुरब्याची समिती आसा ताका आमी पुणशेताची समिती म्हणटा. ती समिती तेन्ना तेन्ना मेळून हो वावर सगळो आरापून नियाळ करून सगळो वावर बरो जायचे हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकांक दैवीक स्पर्श मेळत जाय म्हूण हो वावर करता. पुणशेती समितीक हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या सकल समिती फाटल्यान बळारीक सकल तांची घेणारी आमचे पिरगस गवळेक परिशद आनी पिरगस गवळेक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान रोशन डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमान मार्सेल डिसोजा आनी सगळे आमचे गुरकार प्रतिनिधी संघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी सकल काडले साथी आमी संगता मेळून तेन्ना पिरगजेचो आनी ह्या पुणशेचो वावर तो अपुरबाय रितीन जावच्या खातीर आमी प्रेरण दिवन आसा. त्या खातीर ह्या सर्व कामाक मोल प्रेरण दिवची पिरगस गवळी परिशदेच्या सांद्यांक ह्या समितीक तांच्या मोगाच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनी हांगसर ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ल्या तुमकां समेजता की हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया ह्या पवित्र तळारी मागया. फाटी गेल्या उपरांत आज घरा मातसो तेच करता आसतनाय सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर आज प्रत्येक तरान आमी मागया. आतां आमच्या गवळी बापा लागीं हांव विनंती करता. आज आयच्या दिसाक प्रत्येक दोन फिरजेंत आनी दानी आसात तांकां तांणी मानाची वात दिवन मान करी जाय म्हूण सांगून हांव विनंती करता. गवळी बापांनी मुखार येवन ही वात दिवची. नॉयल रॉड्रिगस आमेंबळ रुपये 1000 दिल्यात. श्रीमती लीना रोज डिसोजा उर्वा मंगळूर 10,000 रुपये दिल्यात. हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां तांचेर मागता. अदीक मनादीक दोतोर पियुष थॉमस हांकां हांव पुणशेताच्या नांवान देव बरें करूं म्हूण सांगूंक आशयता. आमचो पिरगजेचो उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी फुलांचो तोरो हाडून येतले आनी सांगातास ह्या वर्सा आमी पुणशेताचें एक कॅलेंडर केलां आनी ह्या कॅलेंडरांत सांजुजे वास बापाक संबंद जाल्लीं सर्व दीस नोवेना फेस्तां हें सगळें तातूंत आटापून आसा. आनी ह्या खातीर एक मोगाची खाणीक जावन तांकां दिवच्याक आनी ह्या पुणशेतांत तांणी दवरल्या मोगाक आमी सदांच आभारी म्हूण सांगून हो मोगाचो फुलांचो तुरो आनी हें वार्षिक कॅलेंडर तांकां आमी दिता. तांणी मोगान स्विकार करच्याक हांव आपोवण दिता. निमाणें बाब विजय मचादूची तिळसोणी जाल्या उपरांत आज पिडेस्तां खातीर विशेश मीस जाल्ल्या वरवीं सक्कळ हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सक्कळांकी आमी हांगासरच्या याजाक आज पवित्र तेलान मागतल्यो. देव बरें करूं. आमकांय समेस्तांक हांगासर मोगाचें आपोवणें दिल्ल्या आनी वेवस्था केल्ल्या आमच्या मोगाळ
विगार बापाक पुणशेताच्या निर्देशकाक बाग बेंजामिनाक आमी बरें फेस्त मागया आनी ताळयो पेटोवन तांकांय अभिनंदन पाठोवया. मोगाच्या भावनो भयणींनो, आतां पिडेस्तांपासून मागणें आसा. उपरांत निमाणें गिता वेळार तुमच्या माथ्याचेर हात दवरून तेमकां त्या लावन हांगासर याजाक मागतात. तुमी भक्तीपणान मुखार येवचें. फाल्यां तावन मिसाची मांडावळ ह्या परी आसा. शुक्रारा, शनिवारा, आयतारा सकाळीं पयलें मीस 8:30 वरार, उपरांत 10:30 वरार संभ्रमीक, दनपारां 2 वरार आनी सांजेर 4 वरार कन्नड भाशेन, उपरांत सांजेर 6 वरार आनी राती निमाणे मीस 8 वरार आसा. देखून तुमी तुमच्या मोगाच्या मनशांक, इश्टांक, सगळ्यांक तुमी ह्या विशयान खबर दी जाय. आजूच तोसून थोडे मेसेज धाडा, फोटो धाडा, ह्या विशयान सुवार्थ प्रगट करा. जाता तितल्या जाणांनी हांगासर एकपुटीपणी येवन देवाच्या उतराचो अनुभव आनी क्रिस्ताचो मोग तो भोगूंक तुमी कारण करता जावंक हांव तुमकां लागीं विनंती करता. वर्सां मदें पुणशेतान सदांय सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसता. हप्त्याच्या हर एका शुक्रारा 10 ते 12:30 पर्यंत कुमसार, आराधन, मीस आनी नोवेन. उपरांत यात्रिकांक जेवण आसा. फाल्यां तावन हांगासर जेवणाची मांडावळ आसा. आजय जेवण आसा, पूण आमच्या घरा कुटुंबाचें जेवण. ताच्या उपरांत हांगासर भायर 2 प्रमुख अधिकृत स्टॉल आसात. पुणशेताचे आनी दियेसजीचे भक्तीक वस्तू आनी भक्तीक पुस्तकां आनी नातालां फेस्ताक संबंदीत वस्तू थंयसर मेळटात. तुमी थंयसर भेट दिवची रियायती दरात आनी तुमी सहकार दिवचो. तुमकां समेस्तांक संत देवासाच्या परबेचे शुभाशय दिता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. आनी फॉर बेंजामिनाक हांवें थँक्स म्हणाले, कित्याक म्हळ्यार तांच्या आपण्याक काळजान म्हणल्या वरी हांव हांगा पावलां. तांणी म्हाका अवकाश दिला ह्या पुणशेतान येवंक आनी हांगाच्या मिसा बलिदान वांटेली घेवच्या. देखून तांकां देव बरें करें म्हणटा आनी सकड बरें मागता. तुमकां सगळ्यांक सांज जुजे मारिपाक बरें मागता. पिडेस्तांचे खातीर मागणी. समेच्या नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सम्या दयन आयक म्हजें मागणें आनी आमची पद तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण कशी सकत पिडेस्त कुडींक लाबोवन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करताय. Shah